आयज आमी पेडण्या ब्लॉक कमिटीच्या वतीन एक निवेदन दिल्लेलें आहा पुलीस स्टेशनार पेडण्या आनी आतां फुडें वचोन आमी मोपा दितले। तेन्ना हांगा जे कितें तरी आमच्या पेडण्या मतदारसंघात जे मडका आसूं, जुगार आसूं, गॅमलिंग झोन आसूं, कितेंय अशे बेकायदेशीर धंदे जर चल्ले तेच्यार तुमी पुलीस स्टेशनान पुलिशे कंप्लेंट दिल्या, तेंच्यांनी ताबडतोब तेच्यार कारवाई करपाची। ना जाल्यार आमी 8 ते 15 दिसां भितर आमी खंय खंय हें जाता ते तेंच्या निदर्शनां हाडून दितलो। फुडें कितें एक्शन घेवंक जायी, फुडें हेच्या फुडें आमी कितें करूंक जाय ते करतले। पण तरी आसतना साहेबाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आहा, साहेब आमचें आयकतलो आनी हेच्यार कारवाई करतलो इतली अपेक्षा दवरून। गेल्या काही दिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट काढलेलो वर्तमानपत्राचेर की गोंय राज्यभर जे जुगार चलता, अनैतीक धंदे चलता जुगारा संदर्भात ते सगळे बंद करतलो म्हणून। आता ह्या गजालीक जवळ जवळ 10 दीस जावन गेले, 10-15 दीस, पूण पेडणे मतदारसंघान अशे खंयच गजाली आडूंक ना की व्हडली कारवाई जावन ह्यो सगळे जुगार अड्डे बंद जाले म्हणून, तशें खंयसरूच आडूंक ना। जो बॉर्डरीचो भाग आसा पेडण्या मतदारसंघाचो त्या भागान जोरान ह्यो जुगाराचे धंदे चलतात। आनी तुमी आयकलें आसतलें एका वृत्तमानपत्रान की ह्या जुगाराच्या अड्ड्याचेर एक महाराष्ट्रांतलो कोण तरी व्यक्ती एटॅक येवन मरण पावलेलो म्हणून अशी एक बातमी येयल्ली पेपराचेर। सो अश्यो ह्यो अनैतीक धंदे जुगाराच्यो पेडणे मतदारसंघात नेटान चलता बॉर्डर एरियान। त्या अनुशंगान पेडणे काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आनी आमच्या बरोबर आमचे प्रेसिडेंट कृष्णा नायक आमी पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले पेडणे आनी एक त्या संदर्भान एक कंप्लेंट फायल केल्या की ज्यो अनैतीक गॅमलिंग धंदे चलतात, गॅमलिंग जुगार अड्डे आसात पेडणे मतदारसंघात बॉर्डरी सायडीच्यार, तेजेर योग्य रितीन कारवाई करची आनी जे कोण हे चलयतात तेंचेर कंप्लेनी फायल करच्यो, जेणे करून परतून एकदां असल्यो गजाली फुडें हाडपाक कोण विचार करतलो। सो आयज आमी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर दिले, तशेंच आतां मोपा एअरपोर्टाचेरूय आमी दितले की जो सबंद मोपा एअरपोर्ट ज्युरिडिक्शनान जो बॉर्डरीचो भाग आसात त्या भागानूय मोठ्या प्रमाणात जुगार अड्डे आसात, तेजेरूय कारवाई करची।